सोमारा पर्यटन मंत्र्याच्या मतदारसंघात गिरी हांगसर तरणाट्यां खातीर जिमाचे उक्तावण आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक हांच्या हस्तुकी जाले। गिरी पंचायतीकय सोमारा आयुष मंत्र्यान हर्स व्हॅन भेटयली। साळगांवान उदरगतीची कामां जायत आसा अशें मंत्री पुरळेकरान सांगला। आरडीएक्स गोवा खातीर गिरीच्यान सुशील शुक्ला। जवळजवळ 8.5 लाख रुपया ह्या सगळ्या म्हशी ज्यो काही जिमाच्यो म्हयी आसात मशिनरी आसात तांकां सगळ्यांक आमी दिल्ली आसा। त्यामुळे गांवांत एक आमच्या तरुणां खातीर सगळ्यां खातीर एक बरी वेवस्था हांगा पंचायतीच्या आवारांत जातली। आणि अशे तरेचे प्रोजेक्ट दुसरे दिला त्याचे आमी उद्घाटन करपाक वयता नेरूल, ह्या मतदारसंघात एकदम 2 यांचे आमी उद्घाटन करतात। सादारण खासदार निधी हो अशा कामां खातीर जे निधी जो ज्या पद्दतीन आमकां मेळटा तो बऱ्या हेका म्हणजे पयशांचो विचार करून आमी खर्च केल्लो आसा। हेजो लॉंग टर्म आमच्या तरुण पिढीक जास्त खर्च जातलो, येणाऱ्या फुडले पिढीक हे जातलो आणि त्यामुळे सगळ्या बाबीन आमी फुडें वचप म्हणून त्यामुळे एक तुमकां तुमच्या भागांत एक दिलीप बाबान एक हर्स व्हॅनाची मागणी आपली की हांगा मातशी अडचण जाता ती आमी ताबडतोब आजही ताचें आमी उद्घाटन करूया तुमच्या सगळ्यांच्या हातूंतल्यान। तुम्ही सगळे पंचायत किंवा आमचे BJP मंडल हे व्यवस्थितपणे आमचे आमदार मतदारसंघाचे विकास आहे ते कशा पद्धतीने झडटात ताजे आधीच एकच मतदारसंघाचे 3 प्रोजेक्टाचे आमी उद्घाटन करतात। मागीर तुमी केन्नाच कोणा करूं ना, कोणा आयकोसून नाशिल्लें दिसता। त्यामुळे मतदारसंघाची हे जावची विकास जावचो, सगळ्यांक ज्यो काही सोयी आसात त्यो मेळच्यो ह्या हातूंतल्यान सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी हे करतात आणि तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादामुळे आणि त्यामुळे आमी हे जे कितें करतात ते आमकांय बरें दिसता की तुमी जे कितें आमकां दिलां ते तुमचे कडेन परत पावपाचें आमी काम करतात। थोड्या दिसा भितर हे पास करून घेतले की आमचे कडेन साळगांव मतदारसंघा खातीर 2 जीम, एक आमी आतां जिमाचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा, दुसरो आमी नेरूल करता आनी हेज्या बरोबर हांगाच आमी ह्या वाठारा खातीर आमच्या साळगांव मतदारसंघा खातीर जी हर्स व्हॅन आसा ही हर्स व्हॅन आमी आतां भावूक करतले।